गोंयभरच्या रस्त्याची वाठार कशी जाली तुमकां खबर आसा। प्रियोळ मतदारसंघाची राजधानी अर्थात माशेल हो वाठार गेले 1 वर्स जालें ह्या अंडरग्राउंड केबलिंगा लागून रस्तो खणला सरकारान। पूण आज दिसान दीस तो एक्सिडेंट जायत आसा। हो एक्सिडेंट बंद जावपाची तात्पुरती वेवस्था सरकार करता काय कितें? आयज आमी पळयता की हो जो रस्तो आसा तात्पुरतो तेजेर डागडुजी केली गेली वता। म्हाजी सरकाराक कळकळीची विनंती आसा की प्रियोळ मतदारसंघाच्या राजधानीन आनी गोंयचो हो सेंट्रल प्लेस आसलेल्या ह्या वाठारान ताबडतोब हॉटमिक्स करपाची गरज आसा। कारण रोखडोच पावस येतलो आनी पावस जर पडलो की हे तात्पुरते जे शेण काडलां ते शेण केन्ना व्हांवून वयतलें ती कल्पना सुद्दां ना। पूण हांव माशेलांच्या खांडोळेंतल्या आनी परिसरांतल्या लोकांच्या वतीन सरकाराक कळकळीची विनंती करता की ताबडतोब ती तात्पुरती डागडुजी न करता ह्या माशेल गांवच्या भवितव्या खातीर आनी सुशोभीकरणा खातीर ताबडतोब ह्या सरकारान ह्या रस्त्याची हॉटमिक्स करचें। कारण दिसान दीस हांगा एक्सिडेंट जायत आसा। हे रवनाथाचें देवूळ आसा आनी ह्या देवळाच्या पयलीं जो शार्प टर्न आसा त्या शार्प टर्नाचेर गाडी चलता आसतना अशें दिसता की आमी खंयच्या शेतांतून काडटा काय कितें आनी हो शेतांतून काडपाचो अनुभव सगळ्या परिसरांतल्या लोकांक येयल्लो आसा। सध्या मी माशेलांत देवळवाडो ह्या वाठारान आसा जंय फाटल्या वर्सभरा पयलीं हांगा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबलिंगा खातीर रस्तो खणिल्लो। फाटले वर्सभर जाले ह्या रस्त्याक डांबर पडनाशिल्लो, सगळ्यो खळयो पडलेल्यो। ह्या खणकुला खातीर हांगा खुबशे अपघात जाले, कितलेशेच लोक हातपाय मोडून घरा कडेन उरल्या। आनी आतां सध्या कालच्यान ह्या रस्त्याची डागडुजी हांगा सुरू जाल्ली आसा। ही डागडुजी कायम स्वरुपी उरची, तात्पुरती डागडुजी करची न्हू, कारण थोड्या तेंपान पावस लागपाचो आसा। सो सध्या ह्या रस्त्याचें काम जाल्ल्यान लोकांनी समाधान उक्तायलां। त्याच बराबर ही डागडुजी तात्पुरती न करता कायम स्वरुपी ह्या रस्त्याचें हॉटमिक्सिंग करचें अशी लोकांची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक।